सर्वप्रथम श्री रवी नाईकना विनम्र अभिवादन करतो आणि आजच्या या शोकसभेला इथे उपस्थित असलेले महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीसजी, गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोदजी, त्याचप्रमाणे परमपूज्य स्वामी, सगळे मंत्रीगण, आमदार आणि रवी मित्र, खरें म्हणजे कितें उलोवं आनी कितें नाका अशें ह्या वेळार म्हाका जाता. खूब जुनो दोस्त, इन द सेन्स मार्गदर्शक. 77च्या पयलीं जें स्टुडंट आंदोलन जालें तातूंत आमी सक्रीय आशिल्ले. फोंडेच्यान आमी जवळ जवळ 18 भुरगे आनी मडगांवच्यान आमचो बाकीचे डॉक्टर, एडवोकेट त्या वेळार किंवा जे जज म्हणटा ते रिटायर जाले, अशे हेवटेन महेश सोनाक आनी तांचे बंधू आनी ताजे बरोबर बाकीचे. आनी अशा आंदोलनांत जेन्ना अटक जावपाक लागली तेन्ना आमी पयले कोणा कडेन गेले जाल्यार रवी नायका कडेन. आनी ताणें आमकां धीर दिलो की तुमी भायर सरूं नाका म्हणून. म्हाका दिसता मावीन त्या वेळार आशिल्लो आनी तें आंदोलन आमचें सक्सेसफूल जालें. पूण त्या वेळार रवी मगो पक्षांत नाशिल्ले. रवी मगो पक्षांत आयल्या 78-79 म्हाका तांची घालपाक याद आसतली. एक शतचंडी उत्सव आमचे बांदोडे महालक्ष्मी जालो आनी ताचे सगळे हे त्या वेळावयले जे परमपूज्य बोरकार आनी कृष्ण भट केळकर हांच्या हातांतल्यान जाल्ले. आनी तेन्ना बाब रवी मगो पक्षांत प्रवेश केलो आनी त्या नंतर 1991 पर्यंत रवी मगो पक्षांतूच आशिल्ले आनी ताजे फाटल्यान आमी आशिल्ले. आज म्हाका खूब अभिमानान सांगप दिसता की भाऊ साहेब बांदोडकरा नंतर जे काही लोकनेते तयार जाले तातूंत ताई आसा, प्रताप सिंग रावजी राणे आसा, रवी नायक आसा, रमाकांत खलप आसा, प्रकाश वेळीप आसा. हे सगळे लोकनेते हे मगो पक्षांतल्यान जल्म जालो आनी त्या खातीरूच जेन्ना काम तांचे बरोबर करता आसतना मार्गदर्शन हें खूब मोठें आशिल्लें. तांची भाशणां करपाची सुद्दां हें वेगळीपण आशिल्लें आनी रवीच्या हातूंत एक समर्थपणे त्याग करपी मनीस आशिल्लो. जे आमकां 84-85 जेन्ना आंदोलनां आमी मराठी कोंकणी आंदोलनांत जाल्ले आनी मडगांव सगळें बंद जाल्लें, जवळ जवळ 3 दीस मडगांव भोंवपाक मेळनाशिल्लें आनी वास्कोक भोंवपाक मेळनाशिल्लें. त्या वेळार रवी बाबान आमकां उलो मारलो, बाब मोहन आमशेकारूय आसा आनी ताजे बरोबर आमी जवळ जवळ 30-35 जाण भुरगे आशिल्ले आनी सांगलें की आमी मडगांव वचपाचें. ताजे पयलीं आपूण सांजचो मडगांव वचून वता. मडगांव वचून वता आसतना ताजे कडेन एक फियाट गाडी आशिल्ली. त्या फियाट गाडयेर फाटल्यान 12 कारतुसीचें एक बंदूक आनी भितर पिस्तॉल घालून दोगूच जाण गेले, एक प्रदीप बखले आनी तो. आनी वता आसतना तें पिस्तूल सुद्दां चलता की ना तें हें केलें आनी दुसरे दीस आमकां घेवन ते मडगांव गेले आनी सबंद मडगांवकारांक हें दिलें की आमी सगळे मेळून, मडगांवकार आनी आमी मेळून दुकानां उगडुया म्हणून. आनी त्या नंतर ती सगळीं दुकानां ओपन जालीं आनी त्या नंतर आमी सांजे वास्को गेले रवी बाबा बरोबर. आनी रवी बाबान थंय फातर जे मारल्या वास्को आमचेर तें करून आमी जवळ जवळ 7:30 थंयच्यान आमकां पळ काडची पडली इन शॉर्ट जावपाक. म्हणजे हें सगळें घडिल्लें रवीच्या नेतृत्वा खाली मराठी कोंकणी आंदोलनांत. तातूंत मागीर कोण कोण गेले ती गोश्ट मुखार आसा, उलयतलो जाल्यार तासभर वचना. पूण हें करता आसतना ताणें नेतृत्व हें कशें आसचें, लोकांक एकठांय कशें करप, समाजाक एकठांय करप. भंडारी समाजाक जर एकठांय केलें तर ताणें केलें. कूळ मुटकार संघटना तयार केली जाल्यार ती ताणें केली. PS कॉलेजींत ताका आमी 1991 हाडलो आनी बरें काम करपाक. PS कॉलेज संस्था ही पयलीं स्थापन जाल्ली, तातूंत आमी मेंबर आशिल्ले आनी तेन्ना तो मुख्यमंत्री जालो तेन्ना तो PS कॉलेजींत ताका आमी हाडलो आनी ताका त्या नंतर ती PS कॉलेज
एक टॉप लेवला पळयली. म्हणजे हाजेच एक उदाहरण म्हणजे एडमिनिस्ट्रेशन जर बरें आसत जाल्यार तो मनीस कितें करूंक शकता हें बाब रवी नायकान आमकां दाखोवन दिलें. आज बाब रवी नायक आमचे मदीं ना, पूण दुख्ख इतलेंच जाता की अकाली निधन तांचें जालें. खूब काम आनी ताचें मार्गदर्शन समाजाक जाय आशिल्लें अशें आमकां दिसता. हांव इतलेंच देवा कडेन मागतां की आमकां शक्ती दी, ताच्या कुटुंबाक शक्ती दी, दोनूय पुतांक शक्ती दी हें दुख्ख पचोवपाक. इतलेंच देवा कडेन मागतां आनी म्हजे 2 शब्द आवार्ते घेतां. जय हिंद.